बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुमकां सगल्यांक जेजूच्या मोगान आनी कृपेन भरलेलो दीस हांव देतां आनी माई मोगाचो येवकार देवाच्या मंदिरान. हेब्रेवांचे चिटीन देवाचें उतर आमकां अशें मेळटा. 12 व्हडली 28. आमकां कांपोवंक जायना तसलें राज दिल्लें आसा. देखून दिनवाशी जावया आनी आदरान आनी भक्तीन देवाक मानता ते भाशेन ताका बुजोवया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ह्या वेळार आमी गायन करुया. All that I have. On this holy ground I come with bended knees. On this holy ground I come to you. In your holy place I come to seek your presence. In your holy place I come to you. All that I have is my heart, my faith, my hope. I've got nothing more to give, my Lord. All that I need is you to forgive, to heal. So I will be worthy to praise and worship you. On this holy ground, fill me with anointing. On this holy ground, fill me with joy. In your holy place, I dwell in your presence. In your holy place, here I am. All that I have is my heart, my faith, my hope. I've got nothing more to give, my Lord. All that I need is you to forgive, to heal. So I will be worthy to praise and worship you. आमच्या मागण्याचो विशय बापान म्हाका धाडला. जिवांचें वर्तमान 22 वर्सो वडी 40 बापान म्हाका धाडला. देव जावन आसा सासणाचो. तो सदांच आसलो, सदांच आसा आनी सदांकाल आसतलो. देव एक निर्मळ आत्मो, पवित्र आनी नितीवंत. सर पदवेदारा, सासणीक देवा, मनशाकळाक तुवें दिलोय जेजू क्रिस्त आमचो सोडवंडार. एक काल्तिकायेचो नमुनो कसो. मनीस जावन ताणें तुजी कशी शाती पावयली आनी आपलें जिवीत कुर्सार ओरपिलें. ह्या वेळार आमचे मुखार संवसारांतलो उंडो ना, स्वर्गार तान देंवलोलो उंडो आसा. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी आमी धवो फूल गोवाचो उंडो पळयता. भावार्थाच्या दोळ्यांनी तो स्वर्गार तान देंवलोलो बापाचे अपुरबायेचो पूत. जेजू, तुवें सांगलाय आमचे सोवें सदांच आसतलो म्हूण. जेजूचो मोग आमचे तांय निवना. आमचे तांय तो केन्नाच उणोय जायना. हें सोत ह्या वेळार आमचे भितर गोट रिगोवया. आनी पवित्र संस्कारान वेदीचेर आजीज जाल्ल्या जेजू भावार्थान आमची काल्तिमान बागोत
नमस्कार करूया. गायन घेवया. स्वर्गांतान तूं आयलोय देवून. स्वर्गांतान तूं आयलोय देवून, जिवो उंडो सुर्गीचो, नवें जिवीत आमकां दिताय तो जेजू मोगाचो. उंड्या रुपान आसा मोदें, तूं राजा संवसाराचो. मान बागोन नमस्कार कोत्ता, दियात्मो तुजो. दुनियागे हें काळीज मोगान तुज्या तेंबूर. वावोय कुरपेची जोर हांव जियेता तुका, तूं जावो म्हाका. म्हजें जिवीत तुका जाय तशें कोर. म्हजें जिवीत तुका जाय तशें कोर. सगलीं बसूया. इतिहासाचें पयलें पुस्तक आवेसवर 29 वळी 10 ते 13. देवाचें उतर मेळटा कसो दाविदान देवाक वाखाणलो. सगळे सोबे मुखार दाविदान सर्वेस्पराक दिनवासलो. ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजा इस्रायलाच्या देवा, सासणाच्या सासणांक तुका वाखाणणी. सर्वेस्परा तुका वडवी आनी पदवी आनी मोहिमा, विजय आनी प्रताप. स्वर्गार आनी संवसारान आसा तें सगळें तुजेंच. सर्वेस्परा राजवटकी तुजीच. तूं सगल्या वोन श्रेश्ठ आनी व्हडतो. ग्रेस्काय आनी मान तुजे कडसून येता. तूं सगल्या वयर राज चलयताय. तुज्या हातान आसा बळ आनी पदवी, वयर काडूंक आनी उंच उबारूंक. तुज्याच हातान आसा देखून आतां आमच्या देवा आमी तुका दिनवासता. तुज्या व्हडत्या नांवाक महिमा गायता. हे वेळार आमी जेजूची वाखाणी करुया. एक एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावन जातलो. कुरात वाखाणी E7 पेज 80. आमी वाखाणी करुया जेजूच्या मोगाची. रोमकारांचे चिटीन आवेसवर 5 वळी 8 देवाचें उतर आमकां सांगता. पूण आमी अजून पातकी आसलीं तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत कुर्सार मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग कोत्ता म्हूण दाखयलें. हो जेजूचो मोग कोणाच्यान नाकारूंक जावचो ना. जेजूचो मोग एके वावते जोरी भाशेन तो व्हांवत वेता. ह्या जेजूच्या मोगा पासत आमी वाखाणी करुया. पयलो वर्स. कोरात वाखाणी कोरा दिन वासनी, जेजूच्या मोगाची. कोरात वाखाणी कोरा दिन वासनी, जेजूच्या मोगाची. आमी वाखाणी करुया जेजूचे पदवेची. बापान पुताक अधिकार आनी पदवी दिल्या. त्याच अधिकारान आनी पदवेन जेजून शिव वर्तमान परगोटलें, मेल्ल्यांक जिवी केली, तोंट्यांक कुड्ड्यांक बेऱ्यांक पिडेक सांपडलेल्यांक बोरी केली, देंवचार काडले, मोड जावन शीस भियेल्ले, जेजून वारो आनी
दोरया तोंड केलो. हे जेजूचे पदवे खातीर आमी दिनवासनी आनी वाक्काणी करुया. वेर्स 2. कोरात वाक्काणी कोरा दिनवासनी जेजूचे पदवेची कोरात वाक्काणी कोरा दिनवासनी जेजूचे पदवेची. आमी वाक्काणी करुया जेजूच्या रोगताची. बापान जेजूक संस्कारान एक मिसांव दिवन पाठयला आपल्या राजाची आनी वर्तमानाची पोरगोटणी करूंक. जेजू देवाचें राज एका बियांक सोर कोत्ता आनी हें राजाचें बी मनशाच्या काळजांनी घातलां आनी तें बी वाडोवंक मनशांनी बरी काळजी घेवंक गरज. जेजू म्हणटा एका ल्हान भुरग्या भाशेन जावन सोर्गींच्या राजान भितर सरूंक जाय आनी बागयांनी तो म्हणटा कुशे मोनान गरीब ती सुभागी सोर्गींचें राज तांचें. हे वेळार आमी वाखाणी करुया जेजूच्या राजाची. कोरात वाखाणी कोरा दिनवासनी जेजूच्या राजाची कोरात वाखाणी कोरा दिनवासनी जेजूच्या राजाची. आमी वाखाणी करुया जेजूचे कुडीची. निमाण्या जेवणार जेजून उंडो घेतलो बापाक दिनवासून मोडलो आनी शिसांक दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासून समोरची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. दर एके मिसाचे भेटेन जेजूचे कश्ट मरण आनी जिवंतपणाचो ह्या कराराचो उगडास करून आमी ती शेवता. जेजूची कूड आमचें तारण कोत्ता. जेजूचे कुडीच्या गायांनी वरवीं आमकां पेकोवणी मेळटा आनी आमी बरी जाता. हे वेळार गायन करुया. वर्स 4. कोरात वाखाणी कोरा दिनवासनी जेजूचे कुडीची कोरात वाखाणी कोरा दिनवासनी जेजूचे कुडीची. आमी वाखाणी करुया जेजूच्या रोगताची. जेजून कुर्सार उमकाळून निमाणो तेंबो रोगताचो आमचे पासत वारयलो आनी आपल्या रोगतान आमकां सोडवून आनी पेकोवणी फावो केली. ह्या जेजूच्या हे जेजूचे रोगोत पवित्र. ह्या रोगता खातीर आमी वाखाणी आनी दिनवासी दिवया गायन करून 5वो वेर्स. कोरात वाखाणी कोरा दिनवासनी जेजूच्या रोगताची कोरात वाखाणी कोरा दिनवासनी जेजूच्या रोगताची. आमी वाखाणी करुया जेजूच्या नांवाची. जेजूच्या नांवांक बोल आनी सोक्ती आसा. जेजूच्या नांवान आमी बापा लागीं काल्तिकायेन बावार्थान मागल्यार आमकां मेळटा. जेजूच्या नांवांक देवचार कामता. ह्या जेजूच्या नांवा खातीर आमी वाखाणी दिवया गायन करून 7वो वेर्स.
कोरात्वा काणी कोरा दिन वासनी जेसूच्या नावाची कोरात्वा काणी कोरा दिन वासनी जेसूच्या नावाची. हे वेळार सगळे भोगतीन हात उबारून आमी जेजूची वाखाणी करुया. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओ मोहिमेवंत राजा, बापान बासायलो स्वताचो आत्मो आमचेर धाड. तुजे तावन येतल्या बुद्दिनारा उदेशी आमकां उजवाडीत कर आनी सगलें सोत आमचे भितर रिगोय. सगल्या आमच्या वावरान आमकां सांबाळ. सगल्या आमच्या अस्कतायेन आमकां गोठाय दी. सगल्या आमच्या निराशीपणान आनी दुखींनी आमकां बुजवण दी. सगल्या आमच्या पातकांतली पवित्र आमकां कर. सगल्या दुयेंसांतली कुडीच्या मोनाची आनी आत्म्याच्या गाव्यांतली आमकां पेकोवणी दी. आमेन. सुमया जेजू, एकामेकाचो होक सांबाळून एकवटान जिवंक तूं आमकां आपयताय. पूण आमी जायत्या भासांनी नीत मोडल्या आनी मोस्तिल्या. अस्कोतांक दामून दवरल्यात. दुर्बळांची बेपरवा केल्या. दुसऱ्याच्या पोटार पांय दवरून वयर चडल्या. राजकारणाक लागून आमी एकामेकाक वायट केलां. दुडवाच्या बळान हेरांक आमी दुखयल्यान. हें आमी दुसऱ्यांक वायट आदारून आमी ह्या संवसाराचेर फूट घातल्या. फावो ती तयारी नासतना मिसान तुजी कूड आमी शेवल्या आनी तुका ओकमान केला. देखून कालत्या काळजान आमी बोगसणें मागता. काकलोत आमची कोर सुमया, काकलोत आमची कोर. जेजू आमचे लागीं कितें मागता काय? आमी कितें केल्लें ताका जाय? देवाक जाय ताचें उतर वाचून त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलोवंक. तर हें देवाचें उतर आयकूंक आमी सगळीं उबी रावया. जिवांवाचें शुभ वर्तमान आवेसोर सो वडी 40 आनी 4 ते 50 आनी 1. बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयल्लीं मनशां जातलीं. अशें प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी बरयल्लें आसा. जी कोण बापाचें आयकता आनी शिकता ती सगळीं म्हजेशी येता. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातावन आयला ताणें मात बापाक देखला. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जी कोण बावाट ठेवता तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी ओराण्यांत मान्ना केलो आनी ती मरून गेलीं. पूण हो स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो तो खातीर ती मोच्ची नात. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता ती सासणांक जिवीव आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मास.
देवाचें उतोरें. देवाची मोड उपकार. सगलीं बसूया. बापान म्हाका धाडला ह्या विशयाचेर आमी ल्हानसो नियाळ करुया आनी आमच्या नियाळाक ल्हानसे घडणेचो आदार घेवया. फातिमा एक गव्हर्मेंट टिचर जावन आसली. बऱ्या गुणांनी बोल्लोली. दयाळ सेवे चाकरेचें तिचें मोन आसलें. आपल्याक आसा ते गूण दुसऱ्या सोबें वांटूंक वो दिवंक तिका खूब खुशी. तिची बदली वो ट्रान्सफर तिच्या वडिलांनी एका खेड्या गांवांत केली. त्या गांवांत जियेतल्यो जाल्यार फावो त्यो सवलती नासल्यो. न्हय म्हूण ते प्रायमरी स्कॉलाकूय नासल्यो. टिचर फातिमाक आपल्या असल्या गांवांत ट्रान्सफर केल्या म्हूण ती गुणगुणना. न्हय म्हूण एक जाप पर्यान काडिना. तिणी आपलें ट्रान्सफर मोगान स्विकार केलें. त्या गांवांत टिचर फातिमा दर एका घरांत भेट करूंक वेता आनी तांकां एकूच संदेश दिता. जर तुमी सगलीं आपल्या बरोबर सांगातान वावर केल्यार ह्या गांवची बरी उदारगत जावंक जाता. गांवच्या लोकांन तिचें सांगणें मांडून घेतलें आनी टिचरीक सांगात दिलो. लोकांचो सांगात घेवन आनी सरकाराच्या आदार मागून पयले स्कॉलाक एक नवो आकार दिलो. क्लासरूम, भुरग्यांक बसपाचे बांक, टॉयलेट आनी हेर वस्तू ताऱ्यार घातल्यो. उपरांत भुरग्यांक बुक्स, युनिफॉर्म, इस्कूल बॅग ह्यो वस्तू सरकाराच्या आदारान भुरग्यांक मेळून दिल्यो. भुरग्यांक मोगान शिकयताली आनी दुसरे टिचरी सोबें मोगान वागताली. सगल्यांक तिचे स्वभाव आवडटालो. उपरांत आस्ती आस्ती लोकांचो आदार घेवन चलूंक वचूंक पांय वाटेचो रस्तो निटायेर घातलो. त्या उपरांत सरकाराच्या आदारान तो रस्तो डांबराचोय करून घेतलो. फुडें त्या गांवांत गव्हर्मेंट प्रायमरी हेल्थ सेंटर, ॲम्ब्युलन्स, फार्मासी असल्यो सवलती मेळून घेतल्यो. कितेंय हाडटलो जाल्यार त्या लोकांक 4 ते 5 किलोमिटर चलूंक वचचें पडो. त्या सरकाराच्या आदारान प्रोन सुटावो केलो आनी गव्हर्मेंट बस सर्वीस मेळून घेतली. घरांनी तशेंच रस्त्यांचेर बिजलेचो उजवाड. गांवचो लोक नेणार आसलो. नायट स्कूल करून तांकां वाचूंक बरोवंक शिकयली. तांचे जोडीचे पयशे कुशीन सांबाळून दवरूंक शिकयले. ल्हानशें पोस्ट ऑफीस आनी बँकाची सवलती हाडली. त्या गांवांत ल्हानशें कपेल आसलें. फकत आयताराचें मीस जातालें. तेंय जाल्यार थंय यादनीक आयल्यार नाजाल्यार इगोर्जेक चलून वचचें पडो. फातिमा टिचेर वडिलांची परवानगी घेवन कपेल वाडयलें आनी यादनीक आयल्यार रावूंक एक रूम बांदलो. विगाराची परवानगी घेवन बिस्मा लागच्यान तांकां एक रेजिडेंट यादनीक फावो जालो. दोन दिसा मिसाचे भेटेक ह्या लोकांक मेवली. लोक खुबशाल जालो आनी गांवची उदारगत पळोवन आनी ते टिचरीक तिणी एक आंज पडवो कसो देवान तांकां फावो केलो देखून ती उपकारी जाली. कांय वर्सांनी टिचरीची दुसऱ्या गांवांत ट्रान्सफर आयली. त्या वेळार गांवचो लोक खूब दुखी जालो आनी मिसाची भेट भेटून तिचे उपकार आठयले. ते टिचरीन इतलेंच म्हणलें, आपल्या वडिलान आपल्याक तुमच्या गांवांत धाडली
तुमच्या सांगाताक रावून हांवें म्हजी सेवा तुमकां दिली. ह्या गांवची उदारगत आनी तुमचो एकवट पळोवन खूब दादोशी म्हजो जीव बोत्ता. जेजू म्हणटा, बापान म्हाका पाठयला. बापाची येवजण पुताक संवसारान धाडून आपल्या राजाची आनी शिव वर्तमानाची पुरगोटणी करूंक आनी मनशा कुळाक सोडवून दिवंक. पूत संवसारान येवन बापाचो गूट आमकां उक्तो केलो आनी आपल्या बापान दिल्लें कार सोंपून केलें. आमकांय दर एकल्याक शिव वर्तमान पुरगोटूंक कार्या दिलां. आमकां देवान जायत्या गुणांनी आनी देण्यांनी भरल्यान. आसा काय आमी तयार ते फातिमा टिचरी भाशेन दुसऱ्या सोबे वांटूंक आमचे गूण आनी आमची सेवा आमकांच विचार करुया. आमेन. तुमी म्हजे सोबे रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सोबे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आमची मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. सगळीं म्हणुया, जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. आमच्या शिकपी भुरग्यांनी आपल्या शिकपान जेजूची शक्ती घेवन आनी जिवितान येतल्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक जिवीत दितल्या आत्म्यांचेर पातयेवन आपलो अभ्यास बरे भाशेन करूंक तांकां आदार मागुया. जबाब, जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी राजकारण चलयतना फटिंगपणां आनी दोंग्यापणाची आंगोस्त्रां सोडून दिवन स्वताची आनी नितीची आंगोस्त्रां घालूंक पोरचेची सेवा उदार मनान करूंक तांकां आदार मागुया. जबाब, जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. सगळीं आमी पिडेवंत आमकां सगल्यांक मोनाची, काळजाची, चिंतनाची, पातकाची आनी कुडीची पिडा आसून येता. पिडेन देवाचेर बावाट दवरप चड गरजेचें आनी पिडेंतल्यान आमचो कुरीस घेवन जेजूचो पाटलादारान जावं आमी मागुया. जबाब, जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो. सगळे मनीस कुळांक वळखून घेवन आनी सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक पावूंक सगल्यांक देवीक उत्तेजन मागुया. जबाब, जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. सगल्या सांगातीक सगल्या समाजीक वायटांतलीं देवान आमकां निवारूंक आमी शिव वर्तमानाचे पोरगोडणार जावंक म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयले मागणे बापाक ओपुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. सर्गीचे मायेकुलो करून म्हणुया, नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. ओस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते बरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर नोंदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.